माझ्या हातीन हे जे फूल आसा तेका गोकर्ण म्हणटा। हे खूप जाणांक खबर आसतले। हे शंकर आणि विष्णू ह्या देवांक कडे त्याचे असोसिएशन आसा, कारण की हो त्याचा निळो रंग आसा तो त्या देवांक सारकोच आसा रंग, आणि त्यांच्या पुजेन हेचे खूप उपयोग केलो वयता ह्या फुलाचो। तशेंच हिंदीन हेका अपराजिता म्हणटात आणि इंग्लिशीन हेचें नाव बटरफ्लाय पी आणि सायंटिफिक नाव म्हटल्यार क्लिटोरिया टर्नेटा अशें हेचें नाव आसा। का गोकर्ण म्हणच्या फाटले कारण म्हटल्यार हेचो जो आकार आसता, खरें तर हे आता खूप पाकळ्यांचे फूल आसा म्हाज्या हातीन, पण अशेच वेगळे वेगळे प्रकार ह्या फुलाचे आमकां पळोवपाक मेळटा। वेगळ्या वेगळ्या रंगांनी हे फूल आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच एका पाकळेचे हे जे गोकर्ण आसता तो गोरवाच्या काना भशेन दिसता, म्हणून तेका गोकर्ण हे नाव पडले आसूं शकता। आणि ह्याच्या पासून आमी नॅचरल कलर करू शकता, वेगळे वेगळे चित्रां काडपाक यूज करू शकता किंवा नॅचरल डायज करपाक शकता। आणि खाद्य पदार्थांनी सुद्धा ह्यो निळो रंग जो आसा तो खूप प्रमाणात वापरलो वयता खूप कडेन। आमी शीत करता तेका सुद्धा रंग दिवपा खातीर आता आमी केमिकल कलर्स यूज करता, तर त्याच्या व्यतिरिक्त आमी गोकर्णाचो ह्यो असो नैसर्गिक रंग वापरू शकता आणि हेच्या पासून आमी नैसर्गिक चहा सुद्धा करपाक शकता। तर आयज आमी हांगासर ह्या गोकर्णाच्या फुलांची आयस टी करया, म्हटल्यार थंड चहा। आणि ती करपाक सुद्धा प्रोसेस जो आसा तो पयलीं ह्या फुलांचो रंग जो आसा तो एके पाणयान उकळत घालून ही रंग आमी काडून घेवपाचो आणि त्याच्या उपरांत एक सायडीक आमी लिंबू पाणी करू शकता। लिंबू पाणयान आले घालू शकता, पुदिना घालू शकता, आमकां जाय ते आमी लिंबू पाणयान घालू शकता। हे तुमकां कलर कसो येता तो दिसता आसतलो उदकान, निळो रंग ह्यो असो येता त्या फुलांचो। तितलो गडद जाला रंग आमकां पळोवपाक मेळटा। मातशी उकळे उपरांत बंद करून घेवपाचें आनी कलर येयसर रावपाचें। आता लिंबू पाणी करून घेतलेलें आसा। लिंबू आणि भितर साखर आणि चायेन घालता ते सगळे इन्ग्रेडियंट घातलेले आसा। ते लिंबू पाणी घालूया। आता हे जे गोकर्णाचो रंग जो आमी काडलेलो आसा तो आमी हितून घालुया। आमकां असो सुंदर रंग पळोवपाक मेळटा तसो।